इनसाइड फोंडा पोल कार्यावळीत तुमका परत एकदा येवकार. सध्या स्थितीन वेचणुकेक कोण कोण उभो रावतलो हे स्पष्ट जाला आणि हेय स्पष्ट जाला की फोंडेच्या वेचणुकेक फॅमिली राज नेटान चलता. फॅमिली राज म्हणजे परस आपल्या मर्जीतल्या लोकांक फुडें काडप आणि आपल्या लागसरल्या लोकांक टिकेटी दिवप हे चलता. कितेंय उलोवच्या पयलीं आमी फर्मागुडयेर जाल्ल्या अमित शहाच्या सभेचो हो व्हिडिओ पळोवया. जय श्रीराम, जय सीताराम, जय रवि. मेरा बाप का नाम सीताराम, रवि मेरा नाम सूर्य. फर्मागुडयेचेर फोंडेचे आमदार रवी नायकान जय रवी म्हटले तेन्ना सगळ्यांक फकाणां दिसलीं. पूण फोंडेच्या वेचणुकेन मात खरेपणान भाजपा पुरस्कृत पॅनलाचेर जय रवी चल्ला. ह्या पॅनलाचें नांवूच दवरपाचें जय रवी. ही यादी पळयात. वॉर्ड नंबर 5 रितेश नायक, रवीचो चलो. वॉर्ड नंबर 1 रॉय नायक, रवीचो दुसरो चलो. वॉर्ड नंबर 3 ज्योती अरुण नायक, रवीच्या भावाचे चली. वॉर्ड नंबर 14 आनंद नायक, रवीचो खास आणि पर्सनल असिस्टंट. वॉर्ड नंबर 15 संपदा किशोर नायक, रवीचो खास किशोर नायक हांचे चली. वॉर्ड नंबर 9 रूपक देसाय, परत एकदा रवीचो खास. भाजपा पॅनलाचेर 6 जाण जय रवी आसात. फाटल्या वेचणुकेत रवी नायकान काँग्रेसीचे पॅनल घातिल्ले, तातूंतले फक्त 3 जाण वेचून आयिल्ले. तातूंत तांचो चलोय आशिल्लो. 2 जाण रवी बरोबर भाजपान गेले आनी काँग्रेसी कडेन उरले ते फक्त 1. आता एका फॅमिलींतल्यान 2 जाण टिकेट दिवप हे फक्त भाजपान जावना. डॉक्टर केतन भाटीकाराचे फोंडा रायझिंग पॅनलानूय घोव बायलां उबी रावल्यात. आदल्यो नगराध्यक्ष गीताली तळावलीकार आणि तिचो घरकार राजेश तळावलीकार दोगांयकूय केतन भाटीकाराल्या पॅनलांतल्यान तिकेट मेळ्ळ्या. फॅमिली राज्यान आमी पळयत जाल्यार आतां ही जी 2 पॅनलां आसा, एक BJP बॅक्ड पॅनल, हातूंत रवी नायकान आपल्या दोनी सुपुत्रांक तिकेटी दिल्ल्यो आसा वेगळ्या वेगळ्या वार्डांतल्यान. त्याच बरोबर ताजो PA तो एका वार्डांतल्यान लढटा. ताजे PS कॉलेजीन काम करपी जे स्टाफ आसा ताजी चली लढटा. त्याच बरोबर मुन्सिपाल्टीन ताजे जे नातेवाईक आशिल्ले काम करताले तांच्यो धर्मपत्नी त्यो लढटा. सो हें फॅमिली राज्य न्ही 5-5, 6-6 कुटुंबांतल्या हेका नाल्यार आपल्या खंयच्या तरी संस्थेच्या लोकांक थंय टिकेटी दिल्या. त्याच बरोबर MGPचे जर तुमी पोंडा रायझिंग धरलें जाल्यार तातूंतय गीताली तळावलीकर एका वार्डांतल्यान निवडणूक लडयता. दुसऱ्या वार्डांतल्यान ताचो हजबंड राजेश तळावलीकर तो लडयता. आनी ब्लेम करता कितें जाल्यार काँग्रेस ही फॅमिली राज्य प्रोत्साहीत करता म्हणून एनकरेज करता. पूण हातूंतल्यान कळटा न्ही लोकांक आतां की BJP आनी MGP ह्योय बी फॅमिली राज्याकूच एनकरेज करपाक लागल्या. पूण ही आमी आज फोंड्यांत रिपीट करूं ना. आमी सगळे न्यू फेसीस दिल्ले आसा. फोंडेचे आदले नगराध्यक्ष व्यंकटेश नायक हांकांय दिसता की फॅमिली राज आसचे न्हय. व्यंकटेश नायकान फाटले वेचणुकेन आपूण उबो रावून आपल्या वॉर्डान आपल्या भावाच्या बायलेक समर्थन दिल्लें. पूण सध्या व्यंकटेशा खातीर फॅमिली राज उरफाटें जाला. ताच्याच फॅमिलींतली ताच्याच विरुद्ध रावल्या. वॉर्ड नंबर 4 ही फायट जातली. फॅमिली राज इश्यूज सध्या आसा अशें तरी आतांचे हेतून तरी फॅमिली राज आसा अशें दिसता. लोक तरी उलयता. सो फॅमिली राज बरें काय वायट तुमी आपले हांवें म्हाजे भावाचे बायलेक दवरलेली ती लोकांच्या रिक्वेस्टा खातीर. म्हाका जाय म्हणून हांवें दवरना. कित्याक हांवें प्रपोजल सगळ्यां कडेन दवरलेलें कोण इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करता तांकां. कळ्ळें न्ही. कोण रावपाक तयार ना म्हणून हांवें म्हाज्या भावाचे बायलेक दवरली. आतां कितें आसा तांकांय आस दाखयल्या आनी तांकांय फॉर्म भरपा लायला. कित्याक हें राजकारणां भितर आमचे सारके सिन्सियर जे लोक आसा आमकां पयशांची गरज ना आनी अमायशी दाखोवपाची गरज ना. म्हाका जाय जाल्यार तेन्ना ती खुर्ची परती कंटिन्यू करपाक मेळटाली. पूण हांवें ती केली ना.
आमी तत्वांक मान दिवपी आनी लोकांच्या उतराक मान दिवपी. जें लोकांक कितें बरें दिसता तेंच आमी करपी. आमकां स्वता जाय म्हणून कांय करपी न्ही. सो फॅमिली राज बरें काय वायट? फॅमिली राज वायट. आयच्या दिसा इतलेंच. फाल्यां तुमचे मुखार घेवन येतले आनी कांय म्हत्वाच्यो गजाली फोंडेच्या राजकारणाचेर. तर पळयत रावात गोवा न्यूज.